काल तुम्ही मडगांव एक स्टेटमेंट केल्लो की काँग्रेसाचे दोन पार्टी आहात काँग्रेस आहा ते गिरीशाक आमी विचारले दोन पार्टी आहा कितें तेणे हांगा तुका विचारना ते स्टेटमेंटान ना पळय काल हांव जे उलयलां ते हांव इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी विजय सरदेसाय पळय जे उलयतालो ते इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे उलयता. आतां आज म्हाका तुमच्याच इन्फॉर्मेशन म्हाका कोणें रिपोर्टरांनी विचारलें की बाबा आज काँग्रेसीची मिटींग आसा. आतां कांय दीस लोक म्हाका सांगताले की आनी एक काँग्रेस खंयची दुसरी आसा म्हणून. आतां आज इंडियन नॅशनल काँग्रेसीची जर मिटींग आसा जाल्यार म्हाका कांय इंटिमेशन ना. सो आय डोंट नो वीच काँग्रेस जी आसा पळय ती म्हाका दिसता की तुमी सोद लावपाचो की आज बाबा जर तर काँग्रेसीची मिटींग आली ती खंयची काँग्रेस ही म्हाका तुमी सोद लावपाक ताजेर. पूण काल तुमी सांगलेले खंयची पार्टी ती तुमकां खबर ना ना हांवें सांगिल्लें ते इंडियन नॅशनल काँग्रेस ज्या काँग्रेसीचो हांव पयलीं अध्यक्ष आशिल्लो ती काँग्रेस आनी मुखार सुद्दां इंडियन नॅशनल काँग्रेस ज्या पक्षाचेर हांवें लास्ट टायम इलेक्शन लढयलें आनी ओग्या थंय 300 मतांनी तो थंय जिखलो BJPचो आमदार त्या इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे उलयता. आतां आज जी मिटींग आहा ती तुमी शोध लावपाचो. पूण आमी गिरीशाक ऑलरेडी विचारले आमी ना हे तुमी ताका विचारपाचें. तो सांगता तो तुमकां पूण म्हाका आज इंटिमेशन ना मरे सो ती दुसरी पार्टी गिरीशाची ना आय डोंट नो तुमकां आपोवंक ना आयज आपोवंक तुमी शोध लावपाचो. इंडियन काँग्रेस नॅशनल पार्टी ना ती ते तुमी शोध लाया मरे. शोध म्हटलं तुम्ही पार्टीनूच आहा न्हू तुम्ही आन्सर दिवंक जाय. म्हाका इंटिमेशन ना सांगलें न्ही तुका. तुमकां आपोवंक ना इंटिमेशन ना म्हटलं ती वेगळी काँग्रेस इंटिमेशन ना म्हाका. आतां ते आपोवपा जाय काय ना आपोवपा जाय हो तांचो प्रश्न. पूण म्हाका इंटिमेशन ना की आज मिटींग तुका इंटिमेशन ना म्हटलं ती वेगळी काँग्रेस जाली. ते तुमी ताका विचारा. अमित तू आयच्या सांगता दिसा न्हू. तुमचे पक्षान कितें म्हणना तुमी काँग्रेस पक्षान कितें म्हणना हो प्रश्न म्हाका दिसता तुमी आमच्या इन्चार्जाक विचारिल्लो चड बरो. हांव एक निश्ठावन काँग्रेसीचो कार्यकर्तो हे हांवें अध्यक्ष आसतना सुद्दां सांगिल्लें की फाल्यां झाडू मारपाक सुद्दां जर आमकां वेळ आयलो जाल्यार आमी ती मारची पडटली म्हणून. आज तूं म्हाका म्हजी रोल आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विचारत जाल्यार हें म्हाका तूं इन्चार्जाक तुमकां कांय रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवंक ना सध्या तरी ना न्ही. म्हणजे तुमच्याच माध्यमांतल्यान जें कितें आयलां तातूंत सध्या तरी ना. तुझ्या कडेन उलयला गिरीश चोडणकर रिगार्डींग एनी इश्यू अजून आज प्रेसिडेंट केन्ना कॉल बी करूंक ना तुका तेणी. आनी म्हाका दिसता जे दीस इंडक्शन आशिल्लें तेन्ना ताणें फोन केल्लो बट दॅट कॉल गॉट मिस आनी देन इमिजिएटली ठाकरे कॉल्ड मी आनी इट वॉज जस्ट हाफ एन आवर. आय मीन म्हाका दिसता 3:30 कितें प्रोग्राम आशिल्लो आनी कॉल्ड मी हाफ एन आवर 45 मिनिट्स बिफोर. सो आय टोल्ड हिम दॅट आय एम फार ऑफ आनी आय कॅनॉट रीच विदीन हाफ एन आवर. सो आय कन्वेड. सो यू आर स्टील लॉयल सोल्जर ऑफ काँग्रेस. गेल्लीं 4 वर्सां आमी काँग्रेस गोंयान बिल्ड करपाची प्रयत्न केलो आनी बिल्डूय केली सबस्टॅन्शियली. आतां आमचो फायट आशिल्ली टू डिफीट द BJP आनी दॅट कंटिन्यूज. दॅट आय थिंक इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम दॅट यूल कम टू नो यू विल सी. अमित तुका दिसना की तुमच्या आणि गिरीशामध्ये एक फूट पडल्या त्याचा BJPक फायदो जातलो असो. कसली ती फूट. तुमच्या आता दिसतात न्हू तुम्ही एक सेपरेट ते एक सेपरेट ना, हांव इंडियन नॅशनल separate ना. काँग्रेस आज म्हणटा. आयिल्लो ते कारापूरच्या लोकांक समर्थन दिवपाक आनी गेल्ले 70 दीस जेन्ना ते आसा ते डे वनाच्यान आमचो तांकां समर्थन आसा हो विशय आमी एवरी टायम घेतला आनी तो समर्थन दिवपाक आयिल्लो. तुमच्या मदले क्लॅशीस तुमकां दिसना की BJPक हाजो फायदो जातलो म्हाका असो जाल्यार येता ते कसले इलेक्शन क्लॅश दिसना. कसले क्लॅशीस ना. फाटले हाज्या पयलीं दिसना आशिल्लें बिकॉज तो दुसऱ्या राज्यांनी आसतालो रे. हाजे कडेन दुसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसताली सो तो कदाचित दुसऱ्या स्टेटीन आशिल्लो आसत. फुडें दिश्टी पडटलें तुमकां क्लॅशीस कांयच ना तुमच्या. क्लॅशीस तुमच्या भितर कांयच ना. तुमच्या आणि गिरीशा भितर क्लॅशीस म्हणटा ते कांयच ना. देर इज टॉक की अमित पाटकर इज कमिंग विथ अ न्यू काँग्रेस पार्टी सेकंड अनदर काँग्रेस. अरे कितें आतांच सांगलें हांवें ते बेस्ट ऑफ स्पेक्युलेशन करनाका. हांवें तुका क्लॅरिफिकेशन दिलें आनी म्हाका दिसता ते आतां तुमी शोध लाया मरे ते आतां कोण दुसरे कितें तूं प्रश्न विचारता तुमी शोध लाया मातसो ताजेर.